झेडपी आरक्षण हायकोर्टात पावले. सरकाराचो आरक्षण थारावपाचो अधिकार तशेंच उसगांव गांजे, गिरदोळी आनी कोलवाच्या आरक्षणाक आव्हान. तिनूय याचिका मंगळारा कोर्टा मुखार पावल्यो. याचिकादारांनी आर्ग्युमेंट घाला तो असो. गोंयांत झेडपी मतदारसंघांचें आरक्षण आनी फिरत्या आरक्षणा खातीर राज्य धोरण ना. धोरणच ना तेन्ना सरकारान थारायल्लें आरक्षण आनी फिरत्या आरक्षणाक घटनात्मक वैधता उरना. आरक्षण आनी फिरतें आरक्षण थारावपाचो अधिकार खरो राज्य वेंचणूक आयोगाचो. लोकसंख्येचो डाटा आनी हेर गजाली लक्षांत घेनासतना आरक्षण अधिसूचित केलां. झेडपी आरक्षण वेंचणुकेचे आदले दिसा ऐनत्या वेळार घाईघाईन जाहीर केलां. ताका लागून जांकां कोणाक ताचे आड कोर्टात वचपाचें आसा तांकां वेळूय मेळूंक ना. झेडपी वेंचणुकीची चालू आशिल्ली प्रक्रिया स्थगीत करची. प्रतिवादी गोंय राज्य वेंचणूक आयोगान ताचेर आर्ग्युमेंट घालो तो असो. झेडपी वेंचणुकेचें आरक्षण आनी फिरतें आरक्षण थारावपाचो अधिकार हो राज्य वेंचणूक आयोगा कडेन आसूंक जाय हो मुद्दो सारको आसा. देशाचे घटने प्रमाण सद्याची झेडपी वेंचणूक प्रक्रिया स्थगीत करपाक शकना. दुसरो प्रतिवादी गोंय सरकारान याचिकेक हरकत घेतली. कसलोच डाटा घेतले बगर आरक्षण जाहीर केला म्हणटा तो याचिकादाराचो आरोप चुकीचो. लोकसंख्येच्या डाटा वेल्यानूच आरक्षण थारायलां. फिरतें आरक्षण केलां, मात दोनूय जिल्ल्यांतले 25तले 15 मतदारसंघ आरक्षीत आशिल्ल्यान परत तेच मतदारसंघ आरक्षीत जावपाची शक्यताय आसा. सगळ्या वादी प्रतिवाद्यांचे आर्ग्युमेंट आयकून घेतल्या उपरांत कोर्टान सांगलां तें अशें: झेडपी वेंचणुकेचे चालू जाल्ले प्रक्रियेक कायद्या प्रमाण स्थगीत करपाक शकनात. एकदा प्रक्रिया सुरू जाली काय तातूंत कोर्ट हस्तक्षेप करूंक शकना. याचिकादारांनी मांडिल्ल्या कांय गजालींनी तथ्य दिसता आनी ताजेर विचार जावंक जाय. सगळ्यो याचिका 2017च्या याचिकांबरोबर जोडल्यात, कारण तांच्योय मागण्यो हरकती तश्योच. कोर्टान प्रतिवाद्यांक 4 सप्तकांत एफिडेव्हिटाचेर आपापली बाजू मांडूंक सांगलां. उपरांत याचिकादार 4 सप्तकांत त्या एफिडेव्हिटांक जाप दितले. तिनूय याचिका खंडपीठान निर्णायक सुनावणेक दाखल करून घेतल्यात. दरेक पक्षकाराचे आपापले लेखी आर्ग्युमेंट दिवन जाल्या उपरांत कोर्ट निर्णायक सुनावणी घेतलो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.